बेसिकली जर रान उरलें जाल्यार मनीस जितू उरपाचो. आमी जर रानां जर कापून जर सोंपयलीं जाल्यार मनीसय तातूंतच सोंपतलो. ही ह्या पृथ्वीचेर जे पळय जितले टक्के पळय रानां आनी उदक पळय आसा ताजे फाटली बेजिक्स. आज कितें जालां, मनशाची उदरगत मनशाक दिसता आपल्याक मेळटा तो जागो थोडो, सो मनीस आज रानांनी पावला आनी बिबटे आज गांवांनी पावल्यात, घरांनी पावल्यात. खंय तरी आमी आज स्वताक प्रश्न करपा जाय, बाबा हांव हें करता तें बरोबर काय कितें. हांव जो रानांतलो जागो बळकावन म्हजें घर वाडोवंक सोदतां आनी म्हजी वस्ती वाडोवंक सोदतां. सो रानाक जें पळय हॅबिटेशन पळय आसा सगळ्या जनावरांचें, रानांतलीं जीं झाडां जीं आसात जीं आज उरपाक जाय, ताका लागून टोटल हाजें हें पळय जें आसा तुगेलें पर्यावरणाचो समतोल सांबाळटलो. कित्याक रान उरलें जाल्यार तुका पावस पडटलो, पावस पडलो जाल्यार तुका शेत पिकपाचें, शेत पिकलें जाल्यार तुका धान्य मेळपाचें. आनीक जर कल्टिवेशन जालें जाल्यार जमनीची जी पळय टॉपोग्राफी आसा आनी बाकी सगळो पळय जमनीचो समतोल आसा तो सांबाळपाचो. हें सगळें जर सांबाळटलो जाल्यार आमी रानां पयलीं सांबाळूंक जाय. रानां सांबाळपा जाय, रानांतलीं जनावरां सांबाळूंक जाय. बरें, खंयचेंय जर आतां हें करपाक जाय म्हणून सरकारान एक खंयचीय जर एरिया मार्क केली आनी ताका जर आमी ओपोज करपाक लागले जाल्यार शेवटी हो आमचो डेव्हलपमेंट पावपाचो खंय. हाका आमी डेव्हलपमेंट म्हणटले न्ही. जाता कितें, पर्यावरण सांबाळपाचें पळय आसा ती गोंयचें सांबाळपाचें, अख्ख्या गोंयांत सांबाळपाचें. पूण हांगा अशें जालां की जे आतां पळय जनावरांची बी एरिया, वायल्ड लायफ ही खंय सांगें, केपें, काणकोण हांणी सांबाळपाचें. आतां आनी एक जावपाचें आसा, बफर झोन जावपाचो आसा. अमूक एरिया गोंयची ती बफर झोनान वतली. आतां ती अमूक एरिया खंयची कोस्टल लायनीची वचना. आतां कोस्टल लायनीची बफर झोन आसा, जावं वायल्ड लायफ आसा, ते खंय सांबाळपाचें कोणें, ते सांग्यार. म्हणजे जी एरिया ती समजा एक 1/5 एरिया ऑफ गोवा ती जर सांबाळपाची बफर झोना खातीर, वायल्ड लायफा खातीर, ती आमी सांग्यार सांबाळपाची 2/5 एरिया येता की तेच थंय नासता तांच्यांनी, थंय मेळना. म्हणजे जालां कितें तर हांगा येयल्लें तें चड जालां. लोकांक थंय आतां पयलीं पासून लोक रावान रावताच, गांव म्हणजे राना लागीं रावताले. आतां त्या लोकांनी कितें करचें, तांकां खूब समस्या आसा. आतां आनी सांगता तशें घर बांदपाक जावं कितें कसलें एक्चुअली अंडर फॉरेस्ट एक्ट हांकां ह्या जे गांवाचे जे थंय हे आसा फॉरेस्ट एरियेक जे लोक रावतात तांकां थोड्यो तांणी सुटी दिल्ल्यो आसात. आतां थोड्या लोकांनी हो पॉलिटिकलय विशय केल्लो आसा, जो पॉलिटिकल एडवांटेज घेवंक थोडे जे आमदार मंत्री जे आसा तो पॉलिटिकल एडवांटेज घेवंक सोदतात. खुबशे आमी पळयता की जेन्ना अभयारण्याक घर वाडोवपाक प्रॉब्लेम आसा, जर प्रॉब्लेम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता जाल्यार इलिगल मायनिंग फॉरेस्ट एरिया कशें परमीट करता तुम्ही जर खरें जर फॉरेस्टाचे जर तुमकां एनवायरमेंटाचे कन्सर्न आशिल्ले, फॉरेस्टाचे कन्सर्न हे निश्चित आसचेच आनी हे गरजेचें आसप, जाल्यार तुम्ही पयलीं जे फॉरेस्ट एरियेक इलिगल मायनिंग चल्लां हें पयलीं बंद करात. आनी ही घरां जे बारीक कोणाचो विशय आसात तातूंत भितर फॉरेस्ट एक्टाक भितर तांकां सवलती दिल्ल्यो आहा, त्यो सवलती तांकां घेवन दी लोकांक. सो आनी तातूंत भितर इवन एग्रीकल्चर फॉरेस्टा भितर एग्रीकल्चर करपाक सुद्दां तांकां सुटी दिल्ल्यो आसात. पूण हाजो जो एक्सप्लेनेशन आसा हाजें जें तांकां लोकां भितर अंडरस्टँडींग जावपाक दिवपाक जाय तितली जाल्ली ना. ताका लागून थोड्या लोकां भितर भ्रमय निर्माण जाल्ले आसात. एज्युकेशन तांकां एज्युकेट करपाची गरज ह्या विशयाचेर. पूण म्हाका दिसता दिनेश तूं सांगता सगळी बरोबर, पूण त्या बरोबर समतोल राखप ही गजाल तितलीच गरजेची. जंय अभयारण्याच्या नांवान लोकांचेर काळ येवपाक जायना आनी तांच्या जिवनाचेर, शेवटी जनावरांचें जिवन जितलें म्हत्वाचें तितलेंच मनशाचें जिवन म्हत्वाचें. दोगां मदीं समतोल हो तितलोच म्हत्वाचो न्ही. आय बी ऑफ द ओपिनियन की तांकां रिहेबिलिटेशना खातीर वेगळे कडेन शिफ्ट करून तांचे वेवस्थीत गांव वसोवचे. अशें न्ही की बाबा साळावले धरणा खातीर वाडे म्हणून वाठार दिलो आनी सोडून दिले. रिहेबिलिटेशन म्हणजे लोक सध्या भितात, जायना तशें अक्षरशः भितात. जायना. हांव म्हजें अशें कितें जालां हातूंत थोडेशे नवे एन्क्रोचमेंट्स तयार जाल्यात फॉरेस्ट एरियेन आनी तांकां आतां काडपाचो प्रश्न मागीर प्रॉब्लेम तयार रिपोर्ट सारको जावंक जाय. बरोबर. आनी ह्या गजालीचेर म्हाका दिसता खूब गंभीरपणान, म्हणजे हो प्रश्न फक्त ते सांग्याराचो आसा ना, काणकोणाक हो तितलोच आसा. जंय जंय अभयारण्य आसात, 70 सारक्या अभयारण्या भितर हें आसा, म्हादय अभयारण्य आसा, तुमचे थंय महावीर अभयारण्य आसा, मागीर नेतुर्लेचें अभयारण्य आसा, आनी गांवडोंगरेचें अभयारण्य, खोतीगांवांतलें अभयारण्य आसा. ह्या सगळ्या अभयारण्याचे हे प्रश्न आसात आनी तो प्रश्न म्हाका दिसता खंय तरी अजून पर्यंत सुटना, कारण तांचे कडेन कोण लक्षच दिना, फक्त मतां खातीर वता आनी येता. पण ज्या एरिया अभयारण्य आसा थंयचो प्रश्न निर्माण जातलो. फाल्यां तांणी म्हणलें अशें की सांग्यार एरियेक अभयारण्यांत जंगल एरिया चड आसा, ताका लागून आमचो चड जागो त्या हातूंत वतलो बफर झोनाक. की आमचे लोक आसा ते सध्या अभयारण्य स्क्रॅप कर म्हणून पिटिशन्स घालपाक लागल्यात. अशी तरेची परिस्थिती जाल्या, उलट परिस्थिती जाल्या, जे जावपाक जाय ते सोडून.
ते रिलेटेड क्वेश्चन ते म्हणजे मायनिंग उद्योग थंय प्रगत जालो ताका लागून लोक थंय वस्ती वाडली आणि तातूंतल्यान हे सगळें तयार बरोबर बरोबर. आमी एक काम करूया, आमी एक ल्हानसो ब्रेक घेवया. फोन कॉल येवपाक लागल्यात. हो ब्रेक जालो की रोखडेच आमी फोन कॉल घेवपाक लागतले. फोन नंबर हांव परत एक फावट सांगता, 24904444 24904445 24900444 24900445 हे जे तुमकां दोन्ही नंबर दिसता त्या दोन्ही नंबराचेर तुम्ही फोन करपाक हरकत ना. फोन मदीं मदीं लागचे ना, एंगेज लागतले जाल्यार एंगेज लागल्या पासून परत करत रावात, कारण तुमकां टीव्हीचेर पळयल्यारय लक्षांत येतलें दोनूच फोन लायनी आसा आमचे कडेन. एक फोनीचेर आमी उलयतात आनी दुसरी लायन एंगेज आसता, दुसरो प्रश्न घे म्हणसर आमकां रावचें पडटा. तेन्ना तरीकय तुमी फोन करत रावात आनीक फातर तो लागलो फोन लागतलो. आमी एक ल्हानसो वेवसायीक विसव घेवन येतात तुमचे कडेन, पळयत रावात मतदार राजा. असं म्हणे फोन बोलल्यात. नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या या विधानसभे काळांतल्या सत्ताग्रहाच्या कार्यावळींतली महत्वाची कार्यावळ लायव्ह मतदार राजा. आणि आमी वतात आतां मतदार राजा म्हऱ्याक. मतदार राजाचे आमचे मयूर नायकान हाडिल्ले बायट्स आमी दाखयलेत आनी लोकांचे समस्या हांगा मांडल्यो. त्याच बरोबर आतां लोकांनी फोनय करपाक हरकत ना, म्हाका दिसता फोन करपाक लागल्यात. आणि पयलो फोन होल्ड आसा. हॅलो रेवण सिद्ध सांग, आयकता. हय, सांग्या सावली धरण आसा पूण 5 किलोमीटर अंतराचेर पणसामळ म्हणून एक गांव आसा, थंय एक व्हडलें मायन आसा. त्या मायनीक लागून नॅचरल सोर्स जे आसा ते बंद जाल्या उदकाचे. आणि हे सावळेचें उदक आज इतले वर्सां आतां धरण जावन जालें त्या गांवांत हें उदक पावना. वेरेज हेंच उदक उदक संपूर्ण एक व्हडली पायपलायन लावन काली न्हंय पर्यंत सोडला, सो दॅट त्या उदकाचो इंडस्ट्रीक उपयोग जावचो म्हणून. तशेंच कोची म्हणून लागींच आमच्या गांवांत थंय टँकरीनी उदक आतां ज्यो बायलो उलयले पळय त्यो टँकरीनी अजून उदक पावता. सो सांगे वाठारांतल्या सरावंडींग एरियेक अजून हो उदकाचो प्रश्न सॉल्व जालो ना. आनी जे नॅचरल सोर्सा उदकाचे ते मायनीक लागून वचत ते बंद जाल्ले आसा, घरां बंद जाल्यात आनी न्हंयच्यो ज्यो आउटलेट आसा बारके बारकेल्यो ते व्हळ बी सगळे सुकोवन गेल्ले आसात. सो मेन जो निवडून येता त्या मनशान हो एक मोठो आमचो प्रश्न आसा की जे सांगी संपूर्ण दक्षिण गोंयाक उदक पावयता त्या सांगताना अजून उदक सारकें मेळना म्हणजे सांगपाचें. रेवण सिंग थँक्यू. दिव्या खाली अंधार अशी तरेची परिस्थिती आणि त्याशिवाय झरावय जाल्यात आनी तो म्हणटा की उदक डायवर्ट करून हे वेला कितें सांगपाक तुमकां. उदक थंयच्यान डायवर्ट करून हाडला ते काल्या म्हाका दिसता कालयेच्यान ते ओपा हाडला, कित्याक तेन्ना पयलीं ओपाक उदक कमी पडटालें एप्रील मे म्हयन्यान, तें एक हाडलां. परतून आमचे साकोटी रगाडा न्हंय आसा ती गांजेच्यान तेंय उदक हाडून ओपा सोडलां. ताका लागून आतां मे म्हयन्यान तरी उदकाची शॉर्टेज जायना. ते कालयेचें उदक ताणें हांगा हाडलां, ओपा हाडलां. ती मुळात ती योजना खूप बरी आशिल्ली. म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर आसतना केन्ना तरी योजना केले काय दिसता. बरोबर आनी ती बरी आशिल्ली, कारण थंयची उदक हांगा उदक कमी पडटा जाल्यार थंयची उदक हांगा हाडया. पूण परिस्थिती अशी आसा की तो म्हणटा की सगळ्याक उदक वता, तुम्ही कंप्लीट दक्षिण गोंयाक उदक साळावलीच्यान पावयतात, ह्या वाटच्यान कालयेच्यान हाडून तुम्ही उत्तर गोंयाक आनी सगळ्या फोंडेच्यान आनी मुखार सगळ्याक पावयतात. पूण सांगेच्या लोकांक उदक ना, टँकरान उदक घेवची पडटा, जिती तो बायल सांगताली तो सांगता. ह्या प्रश्नाचेर कितें म्हणजे हाजेर उपाय कितें. पण हो प्रश्न म्हाका दिसता आमदाराक वर आसपा जाय न्ही हो. सो हो प्रश्न सोडावो करपाक कितें तरी एक स्टेप जर मुखार घेतिल्लो 5 वर्सांक जर हो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकना जाल्यार हो केन्ना जावंक शकना. जर म्हाका दिसता हो जर प्रॉब्लेम आसा एक हाय एरिया सुद्दां आमी धरली जाल्यार थंय एक टँक बांदून हें उदक कंटिन्युअस फ्लो दिवपाक जाता आमच्यान. पण हो 5 वर्सां जर प्रश्न सुटावून करूंक शकना खंयचोच आमदार जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रश्न सॉल्व उरतलो. तशें साळावलें उदक कमी ना, साळावलेचें उदक सांग्यार दिवपाक म्हाका प्रॉब्लेम जाता तशें दिसना. प्रॉब्लेम जावपाचें सोडून दियात, पूण उदक साळावले भितर आसा आनी तेजे सांगेच्या लोकांक जर मेळना जाल्यार मागीर उपयोग कितें त्या गजालीचो. हो प्रश्नच कोणें ट्रेस केल्लो ना पयलीं मुळात. आनी हें लोकप्रतिनिधीचें काम. मागीर हो लोकप्रतिनिधी विधानसभेंतलोच आसूंक जाय असो ना, इवन पंचायत तितलेच जर क्रेडिबिलिटीचे मेंबरांची जर आसत जाल्यार ते स्थानीक प्रश्न म्हणून स्वराज्य संस्थेची ताकदच ती महत्वाचें आसतलें. आनी एक फोन होल्डिंग आसा तो कोणाचो तो आमी घेवया. हॅलो हॅलो आयकता. हॅलो, हांव शैलेश कुडचडेकर उलयतां, कुडचडे मतदारसंघांतल्यान. शैलेश सांग. म्हजो प्रश्न हॅलो सांग. म्हजो प्रश्न आसा तो कुडचडे बाजारांतल्या भाजी आनी नुस्तें मार्केट ह्या संबंदान. उलय. म्हजो जन्म ह्याच शहरांत जालो आनी हांव पळयता की ह्या मार्केटांतली जी दशा आज जाल्या ती सामकी पळोवपाच्या भायर जाल्या. लोकांक सारको भोंवपाक मेळना थंय, तशेंच कसल्योच लोकांक सुविधा ना थंय. स्टुडंटाच्या मार्फत हांव कुडचडेचो जावपी आमदार तशेंच नगरपालिका हांकां विनंती करता की तांणी फुडाकार घेवन तशेंच ह्या मार्केटा संबंदात आशिल्ल्या सगळ्या लोकांक विश्वासात घेवन आमकां कुडचडीच्या लोकांक आतां त्याच जाग्यार
एक सगळ्यात सुसज्ज असो मार्केट ताका दिवचो. देव ओके बरें करूं. ओके थँक्यू. म्हाका दिसता कुडचड्याचो प्रश्न जो घेतलो आमी, कुडचड्याक सुडा मार्केट जाल्लें आसा, पण ताचो जो रिहेबिलिटेशन जालें तें योग्य पद्दतीन जाली ना. आनी सुडा मार्केटाक जी आमी एरिया यूज केल्या त्या एरियेचो जाय त्या बरे तरेन उपयोग करूं जातालो. थंय जर आमी एक 3 फ्लोरीड बिल्डींग केली जाल्यार अख्खी जी केपेची ऑफिसां आसात, आतां आमकां वेट जे आसा कमर्शियल टॅक्स ऑफिस तें केपें व्हेलां, सो मुखार वचपाचें आसा. कलेक्टर ऑफिस केप्या, सो थंय आमी एक सबसेंटेशन करपा जाताले, इवन सकल मार्केट प्रकल्प करपा जातालो आनी बरे तरेन हाजो रिहेबिलिटेशन करपा जातालो. पण फक्त एक प्रोजेक्ट करपा जाय त्या नजरेन आनी घाई गडबडीन हो प्रोजेक्ट केल्लो आसा. एक व्यवस्थीत प्लॅनिंग जाल्लें जाल्यार ह्या मार्केटाची समस्या आज ही निर्माण जायनाशिल्ली. परत मदीं मागीर त्या काडा हॉला कडेन थंय मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणून केलो, थंय आज तो थोड्या प्रमाणात नुस्तें थंय विकतात. पण एक योग्य पद्दत आणि योग्य सिस्टमानी एक प्लॅनिंग जर करून मातशें लेट जालो जाल्यार योग्य पद्दतीन हो जावपाचो. प्रश्न आमदाराचो चड महत्वाचो काय म्युन्सिपालिटीचो चड महत्वाचो? म्युन्सिपालिटी चड महत्वाचो. म्युन्सिपालिटीचो चड महत्वाचो न्ही. म्युन्सिपालिटीन हांव जाल्यार ह्या मताचो की म्युन्सिपालिटीन बाबा दुसरे कडेन भोंवन कशे मार्केट प्रोजेक्ट्स असतात ते कशे निवळ दवरतात आनी लोकांक भोंवपाक फाल्यां उजो लागत जाल्यार फायर ब्रिगेड भितर येतली, हे सगळे प्रोविजन्स आशिल्ली मार्केट्स कशी आसात बाकीचे राज्यांनी किंवा दुसऱ्या शारांनी हे स्टडी करून कुडचड्या वेले मार्केट तांणी डेव्हलप करूं येताले. पूण पळयले ती कुडचड्या वेले म्युन्सिपालिटीक हाजे परस बाकीच्या गजालींनी चड इंट्रस्ट आसा अशें दिसता. न्ही, तातूंत आनी एक गजाल आसा. म्युन्सिपालिटीन करूंक जाय जालें, पण ह्या कातान ताळी वाजना. सहकार्य थंय त्या मार्केट एरियेत ज्यांचो धंदो तुडताक चलता त्या लोकांनी बीन एखादे अशी एम्बिशियस प्रोजेक्ट घेवन आयले तर जाय, तांकां सहकार्य करपाची मानसिकता दाखोवंक जाय. कारण उदाहरणार्थ पयलीं नवो प्रोजेक्ट काडटलो जाल्यार तांकां दुसरे कडेन व्हरचें पडलें, स्थलांतर करचें पडलें. तें स्थलांतर करतका आपल्या धंद्याचो परिणाम जातलो हो एक भंय तांकां आसता. आनी ताका लागून नाका. दुसरी गजाल, केन्ना तरी ती शॉपां अलॉट केली प्रायवेट प्रॉपर्टींतली ती. सो बेसिकली हातूंत भितर म्युन्सिपालिटी महत्वाची, त्या बरोबर मार्केटांतले लोकूय महत्वाचे आणि त्याच बरोबर आमदाराचें काम महत्वाचें, कारण आमदारान आपलें काम न्ही तें म्हणून सांगून सो त्या उमेदवाराचें काम महत्वाचें. संदेश कितें दिसता म्हाका की एक खंयचोय आतां सपोज एक तालुका घेतलो जाल्यार तालुक्याचो एक मास्टर प्लॅन म्हणून वचपा जाय. आज एक आमदार निवडून ताका दिसता की बस स्टँड भायर व्हरया, दुसऱ्या आमदाराक दिसता की पुलीस स्टेशन मातशें पयस व्हरया, तिसऱ्या आमदाराक दिसता की भाजी मार्केट काडून थंय व्हरया. सो एक मास्टर प्लॅन ना प्रत्येक तालुक्याचो स्टेट लेवल. मास्टर प्लॅन प्रदीप ह्या इलेक्शना भितर तयार जावपाक मास्टर प्लॅन आमदारान करपाचो न्ही. मास्टर प्लॅन म्हणजे एक स्टेट कमिटी प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट जे आसा स्टेट गव्हर्नमेंटाचे, ताणें तालुका लेवल मास्टर प्लॅन करपाक. आतां रिजनल प्लॅन कसो केला विथ पीपल्स पार्टिसिपेशन आणि तो प्लॅन एक्झिक्युशन करपाचें काम आमदाराक दिवपाचें. लोक कॉल वेटिंगाचेर आसा. हॅलो 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 हा, नाव सांगा आणि प्रश्न सुरू करात. हॅलो सांगे मतदारसंघ हो एक मॅक्झिमम असो म्हणटात की तातूंतल्यान गोंय रॉयल्टी ही मायनिंगांतल्यान चड वता. तशेंच उदकाचो म्हणजे उदक अख्खें सावथ गोवा म्हण हातूंत एग्रीकल्चर किंवा लोकां खातीर चड पावता. इतलें आसून जे सांगे मतदारसंघाक म्हणल्यार कशें नोकरीचो विचार जर केलो जाल्यार नोकरी ह्यो 1% सुद्दां आज गोवा गव्हर्नमेंटान सांगे मतदारसंघाक कोणाच्या एकट्याक घेवना. वेरेज जे मिनिस्टर जाल्यात ते फक्त आपापल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्याच मनशाक नोकरी दितात. जे मिनिस्टर जातात ते फक्त आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीच पुरते आसतात काय ते गोंयची पुरते आसतात, हो एक म्हजो प्रश्न आसा. कळ्ळो.